येस माताजी, स्टार्ट करूयात माताजी. आज हांगा उपस्थित आशिल्ले सक्कळ कोंकणी बंधवांक, सक्कळ वैष्णवांक मेगेल प्रणाम. आज मंगलाचरण सांगच्याक आमगे रोट आसा ती माया अरविंद माताजी स्टार्ट करू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागजात्रं सहगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगुण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तपकांचन गौरांगी राधे वंदनवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. थँक्यू माताजी. तुम्ही लाईक करून मंगलाचरण सांगले. आज हांगा उपस्थित आशिल्ले सक्कळ कोंकणी बंधवांक, सक्कळ वैष्णवांक मेगेल प्रणाम. रामायण सिरीज हाका तुमकां सगळ्यांक स्वागत. आम्ही रामायण सिरीज अंतू बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड आणि सुंदरा कांड पळयला. आता युद्ध कांड आमकां सांगून दिवच्याक एक आंगलोट आजी आसा ती हर ग्रेस मोह विमोह माताजी. दंडवत प्रणाम माताजी तुमकां. हांव तुमगेर इंट्रोडक्शन दिवच्या प्रयत्न करता. मोह विमोह माताजी हांगेल कार्मिक नाव मोहिनी कामत. तांणी रिटायर्ड टीचर. माताजी मूळतः मंगळूची. माताजी हिज होलीनेस भक्ती राघव स्वामी महाराज तांगेल डिसायपल. मोह विमोह माताजी ती वायब्रंट प्रीचर. कन्नडांतू सत्संग क्लासेस घेता ती. तांणी चेडूआंक सत्संग क्लासेस घेता ती. हिज ग्रेस लेट गोविंद राम प्रभुजी हांणी माताजी कृष्ण भावनामृतांतू मार्गदर्शन केलेले. हरी बोल. पुढे सेशनांतू हिज ग्रेस विप्र सुदामा प्रभुजी आमकां सुंदरकांड सांगून दिले. सुंदरकांडांतू सुंदर म्हळ्यार हनुमंतारी राम भक्ती म्हूण आमी अर्थ करून घेतला. सुंदरता म्हणाली भाईची सुंदरता न्ही, आमगेर भितर आशिल्ली भक्ती ते देव पळयता म्हूण आमी अर्थ करून घेतले. आज ही ग्रेस मोह विमोह माताजी आमकां युद्ध कांड सांगून दिवच्या आयलेंची. भागवत पुराणा कोंकणी टीम अदपून आणि हांग आशिल्ली आज उपस्थित आशिल्ली सक्कळ कोंकणी बंधवा तर्फेन
हांव तुमकां स्वागत करता आसा. खंय राम कथा जाता की थंय राम भक्त हनुमान केन्नाय उपस्थित आसता ते म्हणून सांगिल्लें आसा. आमी सक्कट तेची श्रद्धा दवरून मनान राम कथा श्रवण करचे प्रयत्न करूया. आमी सक्कट माताजी हरे कृष्ण महामंत्र सांगून वेलकम करूया. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा. प्रथम जावनु आमगेले गुरु महाराजक तशी मगल शिक्षा गुरुक आणि इस्कॉन फाउंडर दलाल श्रील प्रभुपादक वंदन करता आणि आमगेल सगळ्याले मोगाचो कृष्ण तक्का साष्टांग नमस्कार कोरनु आणि अंगपुरा आज या वेदिकेंतू सर्वाल तशल वैष्णव भक्तांक अंगदुकुनु आडपोणु मगेल आयचे सेशन युद्धकांडाचे प्रारंभ करता. पुढले वारांतू लास्ट सेशन अंतू युद्धकांडाच्या ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ सांगितलंच. त्याच्या आधी मुखार सुनू सांगते तसले प्रयत्न हाव करता. भगवंतु भागवतांतु सांगता सकर्देव प्रपन्नाय तवास्मीत चयाचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् प्रथम मम. कोण मगल शरण येता हांव तांकां अनुग्रह करता तांक सोण घालना म्हणून ताण सांगिल्लें. तशी आम्ही या पुरत या रामायणा सिरीज खचल करता असाची रामनवमी प्रयुक्त अंग दवरलेलाच हे प्रोग्राम. तशी ती कचल्याक म्हळ्यारी देवाले तितले आमगेले कन्ना पडता देवाल ते काणी आमगेले कन्नान आमी पिवका कन्नान सेवन करता म्हणून श्रवण करता. तशीची मिगल तसलंका ಕೆಲವು ಆಮಿ ಹಂಗ ಕಚಲ್ ತಗಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಗೋಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ करताना ತಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಜುಂಗಿ ತಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರಾಯಣ कोनगी पठण कोनगी आम्ही तज ಬಗ್ಗೆ चढ कचल चिंतन करतात. हे पुरे करताना आमका देव अतिशीघ्र जावन तो अभय दिता. अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामी ते व्रतम मम म्हणून सांगता. आमगेले रक्षण करचे काम तक्का. कारण भगवद्गीतेन तू सांगला कसले अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. तक्का मी शरण आयलरी अनन्या चिंतयन्तो केतनाय सतत निरंतर दावन तक्का मी उडगास केल म्हणडलरी आमगेल योगक्षेम तो पळयता. आम्ही कच्चल लेखिले आमका आम्ही लेखिल जायना तो कच्चल आमकां लायक चरणाक कचल लायक म्हणून अन्नाक गोत असता. तशी तो ताची व्यवस्था करता. आमकां जाय त्या रितीन आमी चरणान कसं मग ते जावका आईस्क्रीम जावका ते जावका म्हणून म्हणल्यार चरणाक ते नाका म्हणटलरी तो देव तो आन हाण दिना. तशीच आमकां कचल मागे भक्ताक या वाटेर हाडका म्हणटल्यार कच्च कोरका आतां गोत आसा देवाक. तशें तो आमकां आमगेले योगक्षेम पळयता म्हणून तो भगवद्गीतेन तो आमकां सांगिल्लें आसा. तशीच आमी फुडले हातू पळयले विभीषणाल शरणागती. विभीषणाल शरणागतीन तो आमी केला विशय सांगिल्लेच. शरणागत वत्सल तो म्हणून केला आमी तंतू घटने जालेले रामाक कांटू कोंबिलो ते सीतेन काडूंक प्रयत्न कशी त्या पुरो आमी सांगिल्लें. तशीच
अनेक सान विषय कचंगत म्हळरी ते ಬೇಟೆಗಾರಲ್ काम कसले तगेल काम बेटी करचे तेदना तो कसले एक एनिमल्साक तो बाण नावे बलिगे घालून तो धरता तेची एक कसले मोला तक हें करताना तो बल घालून मारून काढता ಮುಂದರಿ तेची मोला येवन आमगेले रॅबिट येवन आमगेले त्या ಬೇಟೆಗಾರಲ್ಲ पै मुळा येवन राबले ಮುಂದलरी तो ಬೇಟೆಗಾर थंय ताका मारना ते कोण रॅबिट येवन शरण आयला तक ते तो सोडता तसले ಬೇಟೆಗಾರल मन सद कसले ते शरण आयले ते खंयचेय प्राणी जावं तक तो सोडता म्हूण तसले असताना आमगेल हो शरणागत वत्सल जालो श्रीराम श्री कृष्ण तो आमकां अनुग्रह करता म्हूण हांगा आमी पळयत तशीच आतां विभीषण रामाक येवन शरण जाला विभीषण रामान स्वीकार केला तेन्ना आनी कसले तो आईल भारी खुश जाता रामाक आता तू आई लायक गेले आणि नेक्स्ट काम कसलं आमगेला तमी सीतेक थंय दुखून आपोवन हाडका कसलं काम आमगेले म्हणून म्हणटा तशें म्हणटाना तवळे येद्रा दिसता कसले व्हड शरदी समुद्र दिसता ते समुद्राक आमी दाटू कशी आमी पार करचे म्हणून त्या ಬಗ್ಗೆ आलोचन करता विभीषणा तू सांग म्हणून सांगता तवळी आता समुद्र राजाक आम्ही प्रार्थना करका त्या प्रार्थना केल्या प्रकार आम्ही मागीर मुखार कसं करूयात म्हणून आम्ही आलोचन करूया तशीच मागीर तो विभीषण कसं करता तागेल वट्टाचिले 4 जण आयिल्ले न्हय तांकां कसले हांगा राखोवचे म्हणून तांकां वापस पेटोवचे म्हणून वापस पेटोवचे जाल्यार तांकां उबून वच्चे येताना उबून आयले तांणी आकाश मार्गार आयल्यांचे आत तो कसो सांगता म्हळ्यार विभीषण तांकां एक पान दिता तांगेल्या हातान तो पान गुटलान दिता हे पान धराची आनी तुमी उदकान तू चमकून वचचेत म्हूण सांगता तुमी लंके पावयेत जायते म्हणून तांणी ते पान दवरून 4 जणय तांणी वताची चमकून उदकान चमकून वतस तांकां आश्चर्य जाता एक जाला बा कशी सादी आहे म्हूण साधारण तेन्ना विभीषण सांगून आसता तुमी खंयचे कसले जाल्यार मध्य तू ते ओपन करून लंके पावतारी ते तुमी मागीर ओपन करून घे तुमी उडयत तशें आनी मध्य तू समुद्रा मध्ये येताना आमकां कुतूहल तांणी कसलेच पुरो म्हणून पळया म्हणून हे पान ओपन करतात पान ओपन करताना तांचो श्रीराम म्हणून बरयला ओ इतले श्रीराम म्हणून बरयला तितलेच म्हणून सांगून तांणी कसं करतात ते पान काडून उडयताचे ते उडयलेची तांगेल्या हाता दुखून केन्ना ते पान गेल्ले तेन्ना तांणी 4 जणय ते समुद्रांत बुडताचे म्हळ्यार तांकां ते भगवंताले नांवांतू तांकां नंबीक नाशिल्ली तशें जावन तांणी बुड्डू कारण जालें तशें आमी नंबिकेरी त्या देव आमकां रक्षण करता म्हणून लेखून केल्यार आमकां खंडीत तागेलो अनुग्रह आसा म्हणून हांगा आमी ह्या एक सान अंत आमकां घटनेन कळटा तशीच मागीर आतां कशें सांगला समुद्र दाटोवचे तशी विभीषणान सांगले प्रकार वो रामचंद्र थंय ध्यान करू सुरू करता समुद्रा बदीन राबून ध्यान करता ध्यान केल्यार ताका अगत्य स्वानी जावन रामचंद्राक कशी तो भगवंत तो क्षीरसागरांत आसतालो तूं तागेल भितर पुराय 4 लोक सागर पुरेच म्हणटाना हे आमकां एक नाटक आमकां दाखोवचे खातीर मानव जावन आयला तो आमकां दाखोवचे खातीर तो हे पुरे करताच तशी ध्यानस्थ जावन बसता तो बसल्यार 3 दिवस बसता 3 दिवस बसल्यार समुद्र राजाल कसली
उत्तर याना कसले ताका ऍक्शन ना तेन्ना कोप येता तो कितले समाधान गी कितले तो भक्त वत्सल गी तशी ती ताका हे 3 दिवस समुद्र राजा कसले ऍक्शन ना म्हणताना त्या कोप येता रुद्रावतार घेतो तगेल ते रुद्रावतार पळोवन पूरा जनाक भय करता कसला भय तो अज्जे गुडगु बरी त्या नमुने तो गुडगु स्वरू तगेले हाडता कोप येईल पटक चिडीला बरी दोळ पुराय तांबडी जाता तशी वो 3 दिवस जाल्यार म्हाका आन्सर दिना म्हणून कुडले तो कसं करता तगेल ते कोदंड बिल्लू काणू ब्रह्मास्त्र प्रयोग करता प्रयोग कोरका म्हणून ताणे एम दवरून मारचे म्हणताना तेन्ना पूरा जना भयी जावन प्रार्थना करता सची एक पण राम समाधान जावचे बरे समुद्र राजान आयले पुरो ते प्रकार आता भिवन तो समुद्र राजू ಒಗ್ಗೆತ ಮಗೆಲ್ ಚೂಕಿದಲ್ಲಿ ಮಗೆಲ್ ಅಪರಾಧ ಜಲೋ तुवें मस्त जना पुढे क्षेम दिला गजेंद्र दव मस्त जना तुवें क्षेम दिला तशीच म्हाका हे क्षेम दी तू शरणागत वचलो शरणाग रक्षण करचे म्हणलें तुका टायटल आसा तशी जावन हांव तुगेल वैशा हृदय ते कच्ची वैशा कितले प्रौढ ते म्हूण पळोवका म्हूण हांव हें केल्लें आतां म्हाका रक्षण करी खंडिताची तुगेल बाणू पिंगड कड गुंडाई म्हूण सांगता तेन्ना तो शरणागत वचल न्हय तो कूडले समुद्र राजाक अनुग्रह दिवन तो ते ब्रह्मास्त्र पिंगडे कಡೆ पर्वता कಡೆ ते मारता म्हणून सांगिल्लें तशी वो तवळी समुद्र राजा निमगिता अतकच्ची हंग दुखून हें करचे आमी पार दवचे समुद्र तवळी तुमगेलंतू नळ आणि नीला म्हणून तांणी विश्वकर्मा वंशस्थ तांकां तांणी ताजे ಬಗ್ಗೆ तांकां ಗೊತ್ತಸ ते तांकां तुमी कसले दोन सेतू बांधू येत म्हणून सांगता त्या प्रकार त्या नळ नीला लागी निमगे ताना तुम्ही तयार जेजू सेतू बांधू येतोय ओ आमकां एक दोन कसले सांगिल्लें जाल्यार आतां आमी तवळी बांदून जाताशिल्ले आमी रेडी आसाची म्हणून सांगून नळ नीला बंदूक तांणी ओपताची तशीच भारी खुशी जाता वानरांक पुरय तशी त्यात बांदू सुरू करतात तेन्ना थंय आशिल्ले व्हड फातर वळवळ त्या पर्वताचे पुरा फातर आशिल्ले पुरा काण या वानर सेने हाणू कसं करताची बंदू तयार करतात बंदू तयार करताना हनुमंत कसं करता तगेल काम या फातरार पुरा श्रीराम म्हणून बरोवचे बाकीच्यान पुरा व्हरचे आनी ते समुद्रांत घालचे तेन्ना ते पावता तशी तशी एका फातर घान सेतू जतस हे पळोवन आमगेल रामाक आश्चर्य जाता एक चलपा फातर पोवत म्हळ्यार कशें तेदेच व्हडू ते व्हड बंडे घालू ते फातर पोवता म्हूण ताका आश्चर्य जाता तवळी तेच कसं करतो राती पुरा जन निद्दलेल्या टायमार हळू रामू समुद्रा बरी नेता आनी एक फातर काणू चान फातर काणू ते उदकांत उडयता कडे ते कसं जाता उडता ते पावना अरे तांणी घालेले येते व्हड फातर पुराय पोवतच हांव घालेली तशी म्हणून वापस आनीक ते पळकांनी सकल उडता हे कसं बा म्हणून अशी पळयतना कोणूय ना म्हूण लेखील ताणे कडेन हास्य आयकतच हासतच कोण पळयलें रे हनुमंत म्हाका शिरापलो तो अशें पळयतच तूं इत्यांगा हांव कोणूय ना म्हूण आयलो तूं इत्यांगा वय हांव तुगेले वटू अशें न्हय तुका सोण हांव आसता तशी तुगेले वटू आयलो तवळी एक चल हनुमंत अशी म्हणटाना तो सांगता ताजे कसं म्हळ्यार पळय हे पत्रांत पुरा तुगेलें नांव बरयलां हे नाम बल तुगेले नामाचे खबर आनी हे पोंतस हे पत्रांत तूं उड्डयलें तुवेंची हात सोडली म्हूण जाल्यार
त्या बुड्डानं तिला न्हिदते तशीची आमकां हे भवसागरांतू त्या देवान हात सोडलो म्हूण जाल्यार आमी बुडताची तशी तागेल नांवाक तितलें बल म्हणून आमी ಅಂತೂ ರಾಮನಾಮ ಬಗ್ಗೆದವು ಕೃಷ್ಣನಾಮ ಬಗ್ಗೆದವು ಮಸ್ತ್ दासान पुरा भजन पुरा मस्त बरयलच सांगेलच तर पुरा जन ಗೊತ್ತ सर तशीच हांगा त्या नावाचे बला ಬಗ್ಗೆ तो सांगता तुवें सोडल्या तुगेल हाता दुखून पडल्या निमती थंयक उद्धार जायना म्हणून तू म्हूण तशींची मागीर हांगेले सेतुबंधन जाता सेतुबंधन जावन पुरा जन तरी त्या अनेक ताजे समुद्राचे त्या बरीन वचून पावताचे पुरा आमगेले वानर सेने आनी राम लक्ष्मण तांकां अंगद लक्ष्मणाक आनी रामाक हनुमंतू बुज्जार बसून घेवन तांणी वताचे तशी थंय वतरी ह्या वानर सेनेला लंके पावला तांणी महेंद्र पर्वता कಡೆ तांणी वचून पावल्यांची या जयघोष ऐकतच जय श्रीराम म्हणजे जयघोष ऐकतच ते ऐकत असताना थंय गुढाचाराच लंकेचे तांणी पुरे वचून रावणाला सांगताचे अशें पुरे तांगेल सेन येवन थंय भरला म्हणून सांगता तशी तो वय्यक पंता ताका पळोवका कसा म्हणून पळोवका म्हणून हांगेले तांगेल बलाबल पळोवका म्हणून शुक्का आनी सारणा म्हळ्यार दोग जण गुडाचारांक पेटोवन तांकां तांणी ताचे वेश पलट करून हांगेले वानर सेने ಒಟ್ಟು मेळून तांगेल पूर सुद्दी घेवचे प्रयत्न करतात तेन्ना वानरांक कळटा ते विभीषणा कळटा मुख्य जावन विभीषणा कळटा आनी लंके दुखून आयलींची म्हणटाना तांणी शंका म्हणटाना आनी वानरान कसो केला मंगडान पुरे तांकां दोन तांकां कळ्ळें आमगेले न्हय आनी दोन तांकां मारून घाले तशें म्हणटाना तांणी रामाल शरण आयलींची रामू तांकां सोडची म्हणून ते मंगडांक सांगता तो रावणाक दूत जावन आयलो तसो तांकां आमी मारचे सम न्हय सोडे ताका म्हणून सांगता तशी ते शुकशारण थंय नुकून तांणी रामाक आडपून आमकां रावणान पेटयले म्हणून तांणी निजात सांगताचे आनी थंय वचून रावणाक सांगताचे अशेची थंय रामूय सांगता आनी पुरो पळोवन वचून सांगो काय कोण न्हय म्हणून तशीच तांणी वचून रावणाक पुरा हंगाचे सुद्दी पुराय दितात मागीर आनी पुराय ह्या वानर पुरो सुतू पळयताची कशी आसा पळय लंके उतर त्रिकुटा पर्वतारी त्या स्वर्ण लंके आसा आनी सकल आसाची महेंद्र पर्वतारी तशी रावणाक एक कुतूहल पळया हे म्हणून हांगेल वानर सेन पळया म्हणून पळयतना तो वीक्षण करताच पळयताच तश म्हणटाना सुग्रीव पळयता वो धाम तेजो म्हणटाना वोचे रावण चुका म्हूण सांगून तो तेन्नाची एका पेटा लागू घाल ते लंघन करून वयर वचून ते रावणाक धरून हाडतके हाडून ताका जग्गा मुगी वट्ट मारता तेन्ना राम सांगता पळय अशी सम न्हय म्हणून म्हणटाना अशी ताका मारता आसतना तो चुकोन घेवन रावण वता राम सांगता सुग्रीवा तू अशी केलेले सम न्हय चुकी तू मागेला कचले निमगे नतिले ताका वचून तशी धरचे सम न्हय तो कसो घेता राबून पळयता आशिल्लो हे केन्नाय तशें आमी केन्नाय आलोचन करता मालगाड्याले कसलेय आमी करता जाल्यार मालगाड्यालगी गुरुलगी आमी अनुमती घेवन खंयचेय काम मुखार चुका तेन्ना मात्र आमकां ते बरेपण जाता नाजाल्यार ताजें वायट जावचे चान्स आसा म्हणून हांगा हे एक घटनेन आमकां कळटा तशी आतां लंकेक आमगेले हे सेने पावला ताजे नंतर हांगा तांगेल बलाबल पळकात कोणाक रामा सेनेक
तेन्ना तो कसं करता राम सांगता आता रावणान चुकी केल्या वय सीत्या बरोबर चुकी केल्या जाल्यार अनेक चान्स ताका दिल्या म्हूण सांगून तो सांगता आता कोणीय एकल्यान कोणी वचून ताका वपास मना घालता सीते सोडून दिल्यारी आज जाल्यारी हांव त्या रावणाक क्षेमी दिता हे युद्ध म्हाका अगत्य ना म्हूण तशी आता कोण संधाना वचे ते संधान करूंक वचे जाल्यार फुडे फाटी आता चमकालो एकलो कोण आमगेलो हनुमंत चमकालो आता वपास ताका पेटोवचे समजायना तशी कोणा पेटोवचे म्हणटाना अंगदाक पेटोया म्हणून तवडे अंगदो भारी बुदोंत असतो पराक्रमी वय आणि पुरे कच्ची कोणा लागी कशी तोलका म्हळ्यार ताका चाणाक्षतन ताका तशी राम कसं करता अंगदाक आपण सांगता पळय आम्ही सगर वंशाचे तशीच आम्ही सूर्य वंशाचे तशी आम्ही केन्ना चुकून वचचे ना आम्ही आता तू संधानाक वचू का संधाना वचून वताना थंय कचली नक्क जाल्यार कचली तू करू नज थंय वचून तागे लागी चंद कोण सांगू का सीतेक वापस दी वापस पेटय तेन्ना मी सोडताची म्हणून तिळसुका तांकां ते पश्चातापाकय व्हड शिक्षिना त्या पक्कानी आता पश्चाताप जाल्लो समजेल कसले ताका घडयेन आमकां सांगू जायना खंयचे मन चेंज जावचे पुरो परिवर्तन जावचे पुरो तशी ते ताण तशी हाण दिल्ले म्हूण जाल्यार हांव ताका सोडता मागीर त्या विभीषणाक ताणें स्वीकार करका म्हणून अशी तू वचून सांगता म्हणून तशी अंगदाक थंय पेटोवचे म्हूण जाता अंगदा भारी खुश जाले लंके वचून ताका कसले हे तांचे बलाबल पुरे पळयत आनी तागेले सेने रावणाक पळयत तशें पुरे ताका भारी खुश जाताना एक पेटाक तो आकाश मार्गाक उडता एक लंगनारी उडता तो ते पळोवन तागे रूप पळोवन जना पुरे भारी भंय जातकय लंकेचे जनांक ताप आयल्या वर जातकय वपाच काही हनुमंत आयलो म्हूण तांकां भंय पळोवचे सादारण त्या पुरे मंगळ पुरे कल्याक कळना तशी हनुमंत वपास आयलो दिसता एक पंत येवन पुरे नाश करून गेला आता वपास आयलो दिसता म्हूण तशी वो अंगद वपास हांगा येवन लंके येवन कशें करता पुराय थंय आशिल्ल्या आंगडी पुरो वचकय वचून थंय कचल्या केळ्या अंगडाय पुरो आशिल्लो तांकां बारी इश्ट न्हू केळे तशी पुराय खातकय कोण आड आयल्या तांकां मारतकय तशीच आतां ताका रावणा लास्टान वचूका जाल्यार थंय कसले आपत आयलो कशें करचें मागीर आपणाला कसले आयुध ना तशें कशें करता व्हड एक रूख व्हडलो रूख तागेले कसले काके भितर दोन घेवन तो रावणाल ते आस्थानांत वतकय ते हळू वतना पूण ह्याक निमगे तरणांची अंगदाक कोणेय उलयनाचगे अय्यो कसं निर्लक्ष्य म्हाका चोरपणी लक्ष करना आनी हांव आयलो आमकां कळना अशें ह्या नमुन्याचे अवमान कसले हांव रामा दूत जावन आयला तागेले कसले ताणें सांगिल्लें आयकून ताजे बरी हांव स्वामी कार्य खातीर आयलो आनी कोणेय म्हाका एक बसचें आसन दवो कसले दिनाची उलयनाची कोणें म्हूण सांगून तो कशें करता वडना काय रामा वट स्वामी कार्य जावपा म्हूण तो सांगून कशें करता तागेले बाल दिग हाणू ते राउंड 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 घालून ताजे वयर रावणाला त्या सिंहासना पयशी एत्तराक थंय थंय करून ते रावणाला एत्तराक ताजेर बाल्लाचे आसन करून ताजेर तो बसता पुरा जन आश्चर्य आडे बशील पळोवन तांचे त्या राक्षस वीरांक आश्चर्य जालें तशें म्हणटाना
हागेल सभी पळयतन भारी चंदच कोणाला सभा असताना देवेंद्राला सभे पैकी भारी चंद काही रावणाला तशीची व कसं करता आणि प्रस्तो तंगेल मंत्री रावणाल मंत्री प्रस्तो व आणि काही जोरच मु पुळी पट्या इलो तो नाही व तगला पैसे व जोरच मु बारी तुंतस व किलाडेस व म्हणून सांगून त्यांनी तो प्रस्त उलयत काही कसले तुमका मंकडांक कशी राजा मर्यादा दिव का म्हणून गोत नव्हे हंग रावणाला असताना येऊन तू अशी पुराई मर्याद नतील वरी करता रान्ना दुखून रान्ना आजची जीव तुम्ही पुराई तशी अच्छी तू येऊन बाल मर्चून बसला नव्हे आमक कळलेल प्रकार तू पूर अंगडी पुरा वचून ते पूर लूटी केले काही तुवे वैब आणि अच्छी अधिकार चलायचं कोण फळ चलायचं काय तंगेले झालेला अधिकार दाखवायचा तांकां आमी नुतर सोडचें म्हणना त्याची तू कसले तुगेल्या धैर्याक कसल कारणास पुरो ಕೆಲವು ಪಿಚ್ ಹೆಚ್ಚು ಕರ್ತಾಚಿ ತಸಲ್ ಪಿಚ್ ತू त्याक वर्गा सर्वाला तू नतल्यारी तुगेल म्हापशी कोणच उण्यासगी मंगळा पळ नंचेताची कोरवंजी तशीगी उण्यासगी जाय म्हणून तू उडून तू मरण हाण घेऊन का म्हणून तो प्रस्त सांगत काय या पुरा ऐकताना पुरा जन हसता काही तयाचे राक्षस वीर पुरे तदना अंगद अभयच अंगद काही बहिणा तो वै जोर हस्त काय तन्य असताना तो वै जोर हस्त काही अय्यो ये राक्षस अंकद स्वल्प बुद्धी नान मूर्खानी ते रामाले हृदय श्रीमंतिका तेर तुकोन त्यांनी आणि त्या बुद्धी नामू म्हणून ताका हासू येत काही बेजार विदत काही आणि मोर्ची ताणून घेतच मरण लागी जगत काही तो असो आता तू पण येतो मागेला कोणी उरलाय नाही आता पुणे तू आयलो ना मुखारी मला गेले आता म्हाका तुम्ही कशाला बई पुरा हाडो का म्हणून त्याची तुमगेला बई भित्ताल पुरे नाही तसल काय नाही मागीर तुम्हीच आता परस्त्री आमगेला सीता मातेक कपटारी हाकोन हाणू तांडून हाणू हांगा तुम्ही बंधनान दवरला तिका तशी तुम्हीच आता या कशाला उच्चांत पडतच त्याच्यावर मात्या शिलजे अंडालारी अशी पुरे करनाशिले त्याच्यावर तुमगेले तो कोण तो रावण काही ताका 10 मत्यास काही कच्च प्रयत्न 10 कासाचे प्रयत्न येना 10 मत्यासून कच्च प्रयत्न तशी पळय तुगेल रावण कोण म्हणून म्हाका दाखय म्हणून त्या प्रस्ताला गे सांगत मग आमगेल रामान कसं पुरा केला तुम गोतच सुबाहू मारीच्या ताटकी पुरा मारला खरदूषण 14,000 राक्षसांक मारला असल हांका त्या रामाला अज्ञानवरती दावन येलो अव अंगदू म्हणून आत्ता तो तगेल परिचय दिता आता म्हाका रावण काही येत म्हण दाखय म्हणून म्हणताना आणि काय सांगता अंगदू ते ताण नत्तील वेळारी तुमगे त्या रावणान कसला नत्तील वेळारी बायल म्हणजे कोणी त्याची तांडून हाडता त्या धूर्तन ते अहंकार तो एक चोरसो बचून ती कापून हाडला तसल अधर्मी तुगेलो तो यजमान कोण तो रावण ताका दाखय कोण तो दुष्टू आमगेल सीता मातेला केस तू ताणे हात घालून कच्ची घाले ताणे मग तागेला उलो का तुमगेला उलोन काय प्रयोजन म्हणून सांगून तशी म्हणता परस्त सांगता पळय येद्रा बसला पळय तू तुगेला येद्रा बशिलोचे आमगेले कोण रावणेश्वरू तो सामान्य नाही त्रिलोकाची आडवी तसल तो रावण पुरा जन काही देवतेंक अष्टदिक्पालंक पुरा काही तांक कंट्रोल दवरलं ताण तशी बोच आमगेलो रावणेश्वरू म्हणून मागीर तू कसले कापून हाडलेले म्हळ्यार आमगेले शूर्पणखीले आमगेले रावणाल बहिणीले मान हें केले निमती
अवमान केला निमते हाडका पडले अंत कचल चुकी म्हणून सांगता आता रावणाला कोण म्हणून चांगले म्हणून म्हणले कुडले रावणाला तोंड पळयता आणि ताका पळोवन जोर हासता अंगदू ताका हसून अय्यो पाप वो शेत मूर्ख वो आता कशी एक पळय पतंग म्हणता पळय ते कशी उज्जांत पडत पळय तग उज्ज पळेल कुडले ताजी लागी वच्चे गोत्तास जाल्यार ताजी लागी आकर्षण तशीची वो कशी त्या पतंगा रितीरी या रामाल बाणाक तो कोण तो मर्त मू म्हण ताका मस्त बेजार जतके आणि ताका अनेक रितीर पळयता खूप येतके तशी आता डायरेक्ट जावन तो रावणा लागी उलयता पळय हांव कोण कळबे अंगद वालील पुतम रामाल दूत जावन आयला तुका गोत्तच पूर्ण वालीले गुर्तस का न्हू तुका तू पळय एक पंत केणकुचे गेलेलो रावणाक डायरेक्ट सांगता पळय तो अंगद ताका चल धैर्य पळय तशी तो अंगद रावणाक सांगता गेला अन्नाक अण्णान तुका तू अन्नाक तू केणकुचे गेलेलो तेन्ना कशें केलें गेला अण्णान तुका काके भितर दवर 4 समुद्रान तुवें बुडोवन मिठा उदक पिवोन बरें तुका हाण ताजे नंतर हांव न्हिदलेले ते पाळण्याचे न्हू त्या पाळण्याक बांदिले उडगासच की तुका मागीर गेलो उडगासलो आयकच का तुका इता म्हळ्यार त्या पाळल्या दुखून पाळ्यांत हांव न्हिदोन आशिल्लो हांव तुका मागेले 10 पायस न्हू त्या पाययान तुका मस्ती आशिल्लो उडगासच तशी हांगा आशिल्ल्यांक आमकां बुद्धी ना तूं त्रिलोक वीर तशी अशी म्हणून वगळचिता तशें आसल्यार तूं तितलें वीर म्हूण जाल्यार कांपून तूं तिका हाडतव्याक गेले आवसुकात म्हणून अशें सांगता राम पळय सामान्य मानव न्ही हांव तागेलो दूत जावन आयिल्लो आतां तूं कशें करता म्हळ्यार तूं त्या आमगेलो आवसुक सोडून दिल म्हूण जाल्यार कशें जाल्यार तो राम तुका अनुग्रह करता कसले युद्धाक तो मुखार येना आणि काही तो मस्त विषय सांगता हांगा आमकां समय टायम उण आशिल्ले म्हणटी हांव ಸ್ವಲ್ಪ सांगून वतस तशी वालीक आतां रावणाक आगेलें उतर आयकून कोप येता तूं चड उरलो नाका दूत जावन आयला वय तूं तुगेलो धर्म मात्र करी तूं दूत जावन आयलो चड तुगेलो यजमान तूं वगळचो का म्हणना म्हणून ते वाली कशें दिवच मारलेले पुरो सांगून तो पुरो ताका तूं एक बरी चेडूं तुका कसलें गोतना तुगेलो अन्नाक दिवच मारलो तो रुक्क हाडरा म्हणून तशें पुरो मस्त म्हणटा कसलें याचो ते आकाशाचे पाताळ एक जावो पड ते जाल्यार हांव सीतेक सोडून दिना म्हणून रावण सांगता तशी सांगताना हाका कोप येता कोणाक अंगदाक कोप येवन थंय पुराय तागेल वयरी ते अंगदाल वयरी आनी पुराय जन मारू सुरू करता मारताना तो न्हू तो बसतवे तो वयता गेल ते कसाला रूख वेलाल न्हू ताजेन पुराय जन मारता मारून तेन्ना हांगा भायर हाका आयकता हनुमंताक कसली गलाट जाता उठले हनुमंत येता आनी केलो वानर थंय येवन ते अंगदाक रक्षणाक येता तशी तांणी मागीर तांणी वापस तांगेलो वानर सेने ಒಟ್ಟು शर्वाताची आतां अंगद येवन पुरो थंय जाल्यार पुराय रामा लागीं सांगता युद्धाची आतां विंगड उपाय ना तशी आतां रामा तोंडा दुखून येता युद्ध प्रारंभ जावो तशी युद्ध प्रारंभ जावचे भारी खुशी हांकां भारी उत्साह कोणाक मांकडांक तशी तांणी कुडले म्हणलेलेची पुराय थंय आशिल्ले कशें ते तांगेले दुर्ग कोटे ते पुराय लगाड करताचे तांणी म्हळ्यार छान मांकड न्हय व्हड व्हड मांकड तांणी हस्ते वरे मांकड ते पुराय ते तांगेले लंकेचे कसले ते कट्टड पुराय तांगेले बिल्डिंग पुरो पाडून घालताची आनी आईल आड आईल त्या सुरांक पुरो मारून घालताची
तांनी केलाव जन मरताचे केलाव जन अर्ध जीव घेवन धांवताचे आणि रावणाला सांगताचे पळय अशेची जताच आमकां रक्षण करी अशें म्हणटाना त्या टायमार एक काम करूया तो एक रावण एक षड्यंत्र करतात कसं षड्यंत्र ते आता रामन कसं लेवचे सीते खातीर सीते मेगेल जावचे ती ओपना ओपोका जाल्यार आता राम काडका म्हण जाल्यार आता एक हांव षड्यंत्र कोरका म्हणून ते विद्युत जिवा म्हणून तांगेलो राक्षस तागेले सांगता तो भारी माया तो तागेले सांगून रामाले एक माया ಮತ್ತೆ ಮಾಯೇರ್ ಕೆಲ್ಲಲ್ತಸಲ ಮತ್ತೆ ते अर्ध गळ्याला दुखून वयर ಮತ್ತೆ ते हाणू सीतेला हाण घेऊन येतात आणि पळय सीते पळय तू सांगिल ना राम मग कापून वरता म्हणून पळ जल्ले तुगेल रामाल काण जल्ली आम्ही पळय कातून तगेल गळ कातून नायले तानी पुरा येता धांवताचे तुगेले रामाल सेने प्रजेन्ना आणि पुणे मनावर हांव चल वीर म्हणून म्हाका वडीक जातू म्हणून सांगता तशें म्हणटानी ही त्या वेळार आमगेल एक सामान्य जीव आत्मशी तेन्ना ती रडता त्या वेळार ती आमगेल्या बरी मानवची तशी ती रडता ती लोकमाते ती त्या निजावन रोडका जाल्यार ते ना जाल्यार आमगेल बरीची म्हणून सांगून नाटक ती रडताना तशें रोवन म्हणटाना थंय विभीषणाल बायल आनी कोण विभीषणाल बायल सरामे आनी त्रेजटे म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ तांणी ಸ್ವಲ್ಪ केन्नाय धैर्य दिताल तसो राक्षस तांणी आनी विभीषणाल बायल आनी त्रेजटे म्हणून पळय सीता माते तू भिवन काय पुरा माये तांगेल कसगे सिद्धीन पुरा तांणी केलेली निजावन राम काय जायनी फळ ते जयघोष ऐकतच फळ तशेंच म्हूण जाल्यार ते ऐकत वे आसमा कान दिवन पळय म्हणून कडती कथकड व्हरून तशी म्हणटात तेचे टायमार थंय रावण पदेंत आशिल्लो हळू त्यांनी कान्नान सांगिल्लें तेगेले भिवूं नका म्हणून तशें म्हणटा रावणा लागीं एकलो गुडाचार येता पळय ओगी आपयतास तुका थंय कसगी हें रामाल सेन भितर रितच उगेवका कई म्हणून तशें म्हणटा रावण तकड धांवता ताण तकड गेले कुडले आंगे रामाला गळ माया गळ ते थंय माय जाता पळयल वता तुवें म्हणून सांगता तशी थंय समाधान जाता सीतेक म्हाका दोळे उदक काडोवचे बरें केली ना तू इतले टायम देखून म्हाका भात दिली आयचे दिवस म्हाका दोळे उदक म्हागे रामाल गळ म्हणून हाड दाखयलें तुगेले सर्वनाश जावो जाल्यार तितले शीघ्र जावन तुगेले सर्वनाश जावो म्हणून सीता माते ती शाप दिता ते शाप दिल्ले टायम देखूनच हो युद्ध प्रारंभ करता तेच मुहूर्तार युद्ध प्रारंभ करता रावण तशे पुरा जन तर इंद्रजितू अतिकायू प्रस्तो पुरा जन ते पंता युद्ध रंगात वताची प्रवेश करताची थंय त्या हांकां वानरांक पुराय धांवडाच्या पळयताची तशें म्हणटाना सुग्रीव तो सूर्याल पूत सुग्रीव तो इंद्रजितू वयरी आक्रमण करता आनी प्रस्तो पुरा जन नळ नील हंगल वयर अंगदाल वयर पुराय आक्रमण करताची तशी थंय कसले मेळ्ळेल फातोरू मेळ्ळेल रूख ताजेन वानर तांणी युद्ध करताची तशी मस्त जन मरताची राक्षस वीर मरताची तेन्ना सालो राश पडला कोणाले हंगेल राक्षस वीराल मड पुरे पडला आनी रक्ताचे न्हंय व्हळतस हे पुरे पळोवन जन पुरे लागताचे ह्या एक रावणाले स्वार्था निमती लक्ष जन मरताची म्हणून तांकां मस्त दुःख जाता तशीच मागीर सुग्रीवा जय दवो म्हणून हांणी वानर सेने जय घोश घालताची तशें म्हणटाना इंद्रजीत कसो करता इंद्रजितू आतां कांय पुणी कोण हांकां दमडाका म्हूण सांगून तो इंद्रजितू रामा लागीं डायरेक्ट जावन येवन हें कोरका युद्ध कोरका म्हूण येता
रामाकाची तो बाणान मारता मारताना थंय रामाकनी इंद्रजितूक थंय युद्ध जाता ते हें पळोवन तागेले इंद्रजितूक आतां वो सामान्य नाही म्हणून कळटा तशें म्हणटाना युद्ध करता करता राती जाताना तांगेल्या रातीचे चड तांगेला शक्ती तांकां चड असुरांक तशें तांणी कशें करताची इंद्रजीत तगेल ते मायावी शक्तीन हे रात्री टायमारी ते सर्पास्त्र सोडता सर्पास्त्र सोडून ते महादेवाल अनुग्रहान मेळ्ळें ते सर्पास्त्र सोडताना ते कशें जाता आमगेले रामाक आनी लक्ष्मणाक ते सर्प सुत्त घालताची सर्पास्त्रक बंदीत जाताची त्यांनी तेन्ना कशें करचें तर इंद्रजितूक खुशीची त्या अंगेल काणी सरली म्हणून सांगून तो वचून बापसुलागी संतोष सुद्दी सांगुया म्हणून तो वता तशीची सांगता हांका वानर सेनेक दुःख आनी पळयताची जांबवंतगी मागीर तुगेले कोण आमगेले हनुमंतपुरा येवन पळयताना राम लक्ष्मण दोग जन सद्दांय तांणी वटू वचाची तशें म्हणटाना ಸ್ವಲ್ಪ कशें करचें बात म्हणून आलोचन करता म्हणटाना थंड एक वार येता कशाले भय खंय दुखून वार म्हणून पळयताना गरुड येतस गरुड महाविष्णूले ते वाहन तो आयले फुडले ते सर्प पुरे बंधनान तू दवरले न्हू राम लक्ष्मणाक ते सर्व पुरे सोण वता तशी ते हांकां बंधनान दुखून बिडगड जाता तशीच मागीर वपास हांकां उत्साह येता आमगेले वानर सेनेक उपास आरबड करताचे हे इंद्रजीत वचून सांगून आसता कशें आना अशें केलें हांवें तांणी तांगेले काण जाल्ली म्हणून खुशीर आशिल्ले तांणी कडेन आतां कशें जालें वपास आनी कसो बाय वपास जय गोशायकत आसा म्हणून पळयताना तांणी काल कशें आशिल्लें तशी आसाची नॉर्मल जावन आसाची तशें आनी हें जायना म्हणून सांगून तांगेले ककाची राक्षसाक तो पेटयता धूमराक्ष म्हणून ताका पेटयता पळय तूं भारी वीर आसा वचून तांगेले नाश करून यो म्हणून जायत म्हणून धूमराक्ष वता धूमराक्ष गेल्यार ते ताका तो सामान्य न्ही तो मस्त हाजेर धैर्यार तो युद्ध करता जाल्यार वानर सेने तांकां हनुमंताक ते धूमराक्षाल वयर दृश्टी पडता ते हनुमंतू ते तांकां म्हळ्यार भगवंताले अनुग्रह तांगेले उठू राम आसा तशी तांकां ते अनुग्रहान तो हनुमंतू असो करता ते धूमराक्षक दिवश मारता तशीच मागीर वज्रदंश म्हणून येता ताकाय दिवश मारता ते दिवश मारचे आमगेले अंगद येवन ते वज्रदंशाक दिवश मारता तांणी पुराय महावीर तांणी धैर्यार आयिल्ले तांणी पिवनूक रावणा आमी पुराय त्या रामन धांवडान येताची म्हूण जाल्यार तांगेले कसले हांगा काम चलना ताजे नंतर अकंपन म्हणून येता अकंपनय थंय तांगेले येद्राक तागेले कसले शूरत्व तांगे चलना तशी मागीर आनी कशें करचें एककाची पुराय गेल्लींची म्हणून सुद्दी मेळटाच रावणाक कशें करचें म्हणून कळना मनांत एक नमुने भंय जाता ताजे नंतर आनी कशें करचें म्हणटना प्रहस्त म्हणून तो प्रहस्त तागेलो मंत्री ताका पेटयता प्रहस्त सांगता पळय नाका जाल्यार काम आमी केल्लें तुवें तुगेले स्वार्था निमतेश पुरो जाल्ले जाल्यार कसले करूं जायना म्हूण सांगून तो वय वता थंय तुगेले कसले सीतेल वैरीचे मन तू पळय निमतेश पुरो जाल्ले आज आमगेले लंकेचे सर्वनाश जातस म्हूण सांगून जाल्यार वता तो वचून थंय तागेल वटू रावण ताका आशिर्वाद करून पेटयता थंय वो विभीषण सांगता पळय वच प्रस्त म्हणून तागेले परचे कोण दिता रामाक
भारी बुद्धंत सामान्य निम्ति तक दुश्मरू जायना भारी धैर्यवान जाव का तगेल वोटो युद्ध करता लो तसे जाऊन तक्क नड़ा तक्क पेटो वोत तोवत्ता वचुनु नीला नीला मडल नड़ा नीला तनी वचुनु तक्क ते प्रस तक्क एदुर्सिताची आणि थैन तक्क देश मरता अशीची या सुद्धी वापास रावणाक या मेळता कसं करचे म्हणून सांगून तो रावण स्वतः आपण येता म्हणून तोच येता घेऊन ता युद्धाक रप्ता रावण रबल्यारी हंगा रामाला द्रक तगेले चलना राम कसं करता तगेले किरीट उचलायत आणि सांगता तगेल रहतो किरीट तगेल सारथीक मारता अशी मानदत मेर सांगता पळय रावणा तू वस ಸ್ವಲ್ಪ रेस्ट घेऊन यो आरामेर यो तू म्हणून सांगता तसे रावण तक अळशीक जावन तो वापस वता त्याच्या नंतर अशीच्यात कसं करचे म्हणून आलोचन करताना वैर 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 आमकां सोल दत्तस कसले अशी दत्तस म्हणून तो दुःखार असताना ताका तागेलो भाव अनेक भाव तागेलो कुंभकर्ण तो कुंभकर्णाला मुलगा जाता आता कुंभकर्णा पेटय कसले कुंभकर्ण महावीर जाल्यार तो निद्यंत आसा ताका निद्यंत दुखून उठाचे जगोचे जमून आसा जाल्यार तूं पळयना जगूकाची ताका कापोचे लायक म्हूण ताका वचून जगयताचे जागोचे महा व्हड काणी आसा ते सांगचे टायम ना भारी संभ्रम ताका जागोचे म्हूण तशी आशिल वाद्य या पुराय मारनो ताका जागोचे पळयताची ना कसो उद्धारक येता कानांत उद्धारक येताची येदे ते उद्धार नाही हंडे कचल बाण बाण उद्धार केल्यार ताक कचले जायना तो जाग जायना मागीर कसा करताची ताका वैरी हस्त्यांक 1000 हस्त्यांक वैरी कचल बाय मसाज केल्या बरें जाताच म्हाका म्हणून अशी एक नमुने चिल्या बरी कचके पुरे जाताच म्हणून हळू जाग जाता जाग जावन गर्जन करता म्हाका कितें जाग येयला म्हूण आनी ताका रेडी केला खावच्याक ताका उठायली फुडें खावचें दिवका तशें खावच्याक पुरे रेडी करून दवरला ते पुरे खावन तुका रावणान आपयला अशें तशें फुडले तो रावणाला वता रावण ताका कशें पुरे जाल्लेत म्हूण सांगता ताका कुंभकर्णाक क्षण मस्त बेजार जाता तू सीतेक तू सांगू पुरो सीतेक हाडले जाल्यार हांगात तू कामदृश्टीर हाडलेले तिगेल वैरी तू अशी हाडलेली नाही पळय धर्म अर्थ काम मोक्ष तंतू सुरवेचे धर्म अर्थ जत तरी काम येवचे जाल्यार तू कसं केलं धर्मूय करनी अर्थूय करनी तू काम अर्चम कर तेही तू चुकिलो कसं जाल्लें विंगडाल बायलांक आपोवन हाडलें हेची अवस्था तू आत्ता जाल्यार तुका टाइम वच तू रामा ओपुसून दी तो सामान्य न्हय रामू म्हूण ताका तो भगवंत म्हूण ताका सांगता जाल्यार वो आयकना तुगेलो उपदेश आयकूच खातीर न्हय तुका जागा येयलो आतां तुका जाल्यार हांव सांगेल करत घेना हांव तिका सोडून दिना जायना म्हूण जाल्यार सांग हांव वता तशें कुंभकर्ण जायत हांव तुका सोडून हांव विशय सांगिलो जाल्यार तुका सोडून हांव ना तू सांगेल बरी हांव वता म्हाका गोत्ता कचल जाता म्हणून म्हाका हांव हांगा हाचे बदलाक त्या रामाल बाणाक हांवें वता म्हूण सांगून तो रणरंग प्रवेश करताना थंय वचून ताण येवचें पळोवनूच वानर सेन भिता ताका गेले ताका येदुरायेल मांकडां पुरो तागेल ताणें एक हेची दवरला ते कितली मांकडां तागेल पायया म्हणून कोण मरताची अशीची गेले येवचें पळोवन या कोण म्हणून राम निमित्तान वच मेगला अनेक अण्णा कुंभकर्ण तो महावीर तो म्हणून सांगता तवळी ताकाय मस्त जन आनी कोण हनुमंत अंगद पुरा जन मुखार वचून ताका मारताचे तागेर वयर व्हड व्हडले फातर उडयताचे कसा लायल्यार तो कुड्डी करून उडयता ताका लेखना लक्ष्मण होता लक्ष्मणालाय ताका कचले लागना लास्टाक आमगेल श्रीरामका तूच वचू का म्हणून विभीषणान म्हणताना
रामूचे मुखार वचून ते सांगता रामाक पळयत तो पळयतना ताका तो कोण तागेर वटूची आशिल्लो न्हू थंय वैकुंठांत जय विजय तो ताका रामाक पळयता जाल्यार आतां कशें जालें विरोधी हाजेर राबला तो तशें जावन तो ताका एदुरशिता आनी रामू तागेल वटू युद्ध करता हांव काणी धांवडायता क्षम कोरका तशी त्या कुंभकर्णाक ಗೊತ್ತಾಸ पण वायट दुष्टांत हांव चरवाला रामाल कसले चुकीना म्हणून ಗೊತ್ತಾಸ जाल्यार हांगा तो ताका रावणाल वटूची तागेल सेनेन तूं रापून युद्ध करता असले आमी अनेक पळयत महाभारतांत कर्ण व कुंभकर्ण महाभारतांत कर्ण निजांच्या आंग जाल्यार कसं करता थंय कर्ण दुर्योधनान वायट करचें म्हणून ಗೊತ್ತಾಸ काम तागेल वायट दुष्टतन दुष्ट तो जाल्यार ताणी एक छान हेल्प केलेला का कर्ण ताका सपोर्ट करतास ताजे निमती तागेला उत्साह जाता तशी हांगा कुंभकर्णाक रामू सुरवेक तागेले अस्त्र सोडून तागेले सुरवेक तागेले हात काडता आनी तागेले दिव्य अस्त्र सोडून तागेले गळोची काढता गळ वचून लंकेंत वचून पडता आणि तागेल देह वचून समुद्रांत पडता अशी कुंभकर्णाले वध जाता पुरा जनक भारी खुशी जाता या गेले कुंभकर्णाल वध जाले जाल्यार विभीषण भारी दुःख जाता अण्णाल अशी जाल्ली नम त्यात शिरून तो विभीषण मस्त कुंभकर्णा सांगून असता जाल्यार तो आयकना तिलो अण्णाल सपोर्ट केलेलो ताणे आता तागेले वध जाल्ले ताजे नंतर मागीर आनी देवांतक नरांतक म्हूण तांणी येताची तांकांय हन्नी वानर सेने दिवश मारताचे ते देवांतकाक हनुमंत दिवश मारता नरांतकू अंगदाक नरांतकाक अंग दिवश मारता आनी त्रिशिरा मळलाका हनुमंत दिवश मारता अशी युद्ध जातच अनेक दिवस पुरा जन तांगेले प्राण कळून घेतच तशी म्हणताना आनी कसं करचें म्हणून वाव मस्त बेजारान आसता तेन्ना महोदर महापार्श्व म्हणून तांणी येताची तांगेले वध जाता तेजे नंतर अनेक पूत वरला इंद्रजित आसा तेजे नंतर अनेकलो अतिकायू म्हणून अतिकायू तो वैष्णव तो तांगेल मध्येंत तो तितले दुष्टाल मध्येंत तो वैष्णव तशी भारी भगवंताल भक्त तो ताका हे अन्नाले बुद्धी ताका समदिसाना जाल्यार तो आनु अशी बेजारान आसा म्हणून सांगून तो कसं करता तूं काय भिवू नका हांव वता युद्धरंगाक हांव वता म्हणून सांगून तागेल अतिकायू त्या अन्ना लागी वचून ताका बुद्धी सांगल्यार आतां प्रयोजना अन्नाक बुद्धी सांगल्यार प्रयोजना म्हणून सांगून ताका नमस्कार करता बापसूक आनी तागेले आशीर्वाद घेवन वता अतिकायू तशें अतिकायू कसं येवन तागेले रणरंगा येवन ते वानर सेनेक मारूं वता तेन्ना हागेली पळोवन तागेले अम्मा धान्य मालिनी कोण रावणाला अनेक बायल ती धान्य मालिनी ते भारी पतिव्रते ती तिगेल पूत तो अतिकायू तशी ते वच्चे फुडें तो रणरंगा प्रवेश जावचे फुडें तो हावसुलाक वचून तिगे लागी आशीर्वाद घेवन वता तेन्ना ती मस्त बेजार करता तुगेले अपसूल उतरा खातीर तूं वतास आहुती जावचे टायम आयले म्हणून सांगून जाल्यार पळय हे कवच धारण करी तुका देव रक्षण करो म्हणून ती आशीर्वाद करता आनी रडता ती हावसू तशीच तो येवन हांगा युद्धरंगाक येवन भारी तागेले पराक्रम दाखयता ताजे नंतर कशी हांगा आगेले पळोवन राम हे नेमगेच वपास विभीषणा लागी
हो कर्ण तवळ्याची व रावणाला नेक पूत ती काय म्हणू तुगेल भारी भक्त तो ताका गोतस रामाक तो भक्तो म्हणून तागेल भक्तार बघ ताका गोत ना दलरी हंगा ताका परिचय कोण दिताना ये का रानाचे रुक्का मध्ये तू एक गंधा रूख असल्या कशी तशी व ती कायू महावीर व म्हणून सांगून तशी म्हणताना मागीर युद्ध जाताना आमगेलो अतिकायल मध्ये आणि लक्ष्मणाल मध्ये तू भारी युद्ध जाता आणि त्या युद्धांत तू अतिकायल वध जाता तशी आम्ही अतिकायल अतिकायुत वैष्णव वै दलरी बापसूक सपोर्ट कोण तो इलो हंग कसल आम्ही पळयत म्हळ्यार आता हंगाक मगेल युद्धकांडाचे जाल्ले आणि मुखारचे युद्धकांड सांगचे जाल्यार हे 2 दिवस 3 सेशनात जावचे तसो न्ही मस्त सांगचे काणी ताजे तत्व सांगू काय मस्त जाल्यार टाइम पावना हंग एक सांगत म्हळ्यार कसं म्हळ्यार देव आमकां देवाक आमी तागेले शरण आयले म्हूण जाल्यार आमकां तो देव रक्षण दिता म्हळ्यार एक लास्ट हांव सांगचे आमी एक आतां एक नोटबुकाक आमी सम म्हूण लेखून नोटबुका बरयची म्हूण आमी लेखून आमी तांकां बरयताचे नोटबुकांत केलो सम बरोवनाच पुरो केलो गिचून बरोवनाच पुरो मागीर कळटा आमकां हो आमी चुकी बरयला हांतू म्हूण तेन्ना आमकां कळटा रे आमी कसो करूं सम बरोवन वचूं तशीच आमकां देव आमगेल फुडली कशें ते पळयना तूं आजी शरण आयलवा ताका देवा तुची म्हणून शरण आयलवा तो फुडली पुरे ते पेज पिंदून घालता ताजे नंतर आजी दुखून तूं कशें आसा ते पळयता तो देव तशें जावन आमी हे रामायण दवो आमी कच्चल येदोळ पुरो आयकलें हांगा आमगेले ह्या भागवत कोंकणींत आमी कचले भगवद्गीते पारायण जाता एकादशी टायमार आणि अनेक रितीचे प्रोग्राम जाता देवालयाची पुराय आमी तांतू तितले सेरून ते आमी आयकून ताजे बगे आमी मना व्हरून ते ज्ञान आमी मना व्हरून देवाक शरण येवका आमी एक हेज्जे मुखार दवरल्यार तो देव 10 हेज्जे मुखार दवरून आमगे लागीं येता तेची आमी हेज्जे मागशी दवरल्यार तोवय मागशी दवरता हेज्जे तशी जावचे न्हय आमी मुखार दवरता आतां हे पुरे कसल्याकांनी आयोजन केला जाल तितले भक्ती जन आमगेले धर्म स्थापन जावका देवा प्रीती जावका म्हूण आमी इतले पुराय मस्त जन तो प्रयत्न करता तशें आमी हे कोण हे पुराय आयकताची तांगेले मन परिवर्तन जावका जल तितले देवाल स्मरण करका आणि हरे कृष्णा मंत्र आमकां चैतन्य महाप्रभून दिलेलो आसा प्रभुपादान ते आमगेले ते 70 वर्साचे ते एजांचो सुद्दां फॉरिना वचून ते प्रचार केलेलो आसा गुरु आदेश प्रकार तांणी चमकलींची आणि थंय कोणालाय गुर्तू नाशिल्लो थंय वचून तांणी हें केल्लें आज इडी वर्ल्डान तो आमगेले ते इस्कॉन टेम्पल्स हजारा लागीं भूटान राबल्यांची कशी देवाल अनुग्रहान तांणी ते गुरुला आदेश घेवन चमकलेलींची तेन्ना एकलो भक्त निमगीत काय प्रभुपाद कशी हे साध्य जालें तुमकां हे ज्ञान कशें येयलें आनी हे इळी वयसू हे ओल्ड एजार तुमी चमकली मग खंयचे धैर्य तांकां हेल्थय सम नाशिल्लें तशें ताणें वचून इतलें पुरो साधन केलें तेन्ना प्रभुपाद सांगता की म्हाका कसलेय गोतना हांव कसलेय करनी म्हागेले गुरू आदेश केल्लो वच म्हणून हांव चमकलो आनी म्हागेले कृष्ण म्हागेले प्रभू म्हागेले यजमान तो म्हागेले वटू आशिल्लो गुरू आदेश घेवन हांव चमकलो तशीच हांगा हे वानर सेने तो हनुमंत जेवो तांणी कशें करताची ते सीते म्हळ्याले जीवात्माक ते भगवंत रामाल वटू प्रयत्न करताची तशीच आमी
ಜೀವಾತ್ಮ ಭಗವಂತ ಲೋಟ ಸೇರ್ಗುಚ್ಕತ್ತೀರಿ ತಾಗೆಲ್ ದಲ್ತಿಟ್ಲಿ ಸೇವೆ ಜಲ್ತಿಟ್ಲಿ ಸೇವ್ಕೋರಿ ಅಮ್ಕ ದೇವಾನ 24 ಗಂಟೆದಿಲ್ಲ ಕಿಟ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಕೇಳಿ ಪಿಟ್ಲ ಅಮ್ಕ ಅನುಕೂಲ ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪಡೆ ಏಕ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಗಿ ಉತ್ಕಾ ಬಿಲ್ಗಿ ಅಮ್ಮಿ ಬಂದುಕಾ ದುಡ್ಡು ಬಂದುಕಾ ನಾವ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿನ ತುಕ್ ಫಲ ಕರೆಂಟ್ ನಾ ಉದ್ದಯನ ತವಳಿ ಅಮ್ಕ ದೇವಾನ ಕಿಟ್ಲದಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯ ಅಲ್ಲಿಂತೆ ಅಮ್ಕ उजवाड मेळता आम्ही बिल बंतागी बंदिनांची उदका बिल बंतागी ना खंयची आम्ही बिल बंदिनांची इतले पुरो अनुग्रह आमकां कोण दिला ते देवान आम्ही पुरे यूज करू आमकां जावका जाल्यार तागेर उडगास आमी करू तयार ना म्हूण जाल्यार रे अजितलेक दुरदृष्ट खंयचेच म्हणून मगेलेक म्हाका मनाक ना येवचे जाल्यार तितले जनांनी मनावर न्हू हे आयचे मगेले अजी निमती कोणाकय मन परिवर्तन जल्ला आणि हे वाटेरी साधनेरी साधन करताची म्हणून नमगून आयचे मगेली सेशन एंड करता आणि काही युद्धकांडाची काणयेच मुखारी सांगताची आणि आयच्यान तो हांव सांगिलां कसलय चढून जाल्यार माफ करका म्हणून सांगून मगेले अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशमया तानि सर्वाणि मे देवा क्षमस्व पुरुषोत्तम सांगून हरे कृष्णा माताजी दंडवत प्रणाम तुमका भारी ऐकून जाल माताजी तुमगेल सेशन हरे कृष्ण खुश जाली आमकां ऐकुच्याक तुमका अनंत अनंत धन्यवाद माताजी थोडे अनाउन्समेंट आसाची हरे कृष्णा थोडे अनाउन्समेंट आसाची युद्ध कांडाचे लास्ट सेशन्स हर ग्रेस अमला सीता माता जी घेता सती शनिवार 7 तारीखे में demons in Vrindavan Leela and to Govardhan Leela sir his grace Vijay Govind Prabhuji session hani karta sati 7:30 ते 8:30 शनिवार नेक्स्ट एकादशी 12 तारखेक गुरुवार असं प्रति एकादशी आशिल्लेवारी श्रीमद भागवत गीता पारायण असं सकाळांक हे अवकाशाचे सदुपयोग करून घेवका श्लोक सांगच्याक तुम्ही माया माताजी आणि भारती पै माताजी विद्या पै माताजी कॉन्टॅक्ट करूं तुम खंयचे चॅप्टर आणि खंयचे श्लोक जावकात म्हणून तुम कॉन्टॅक्ट करता तुमगे अनुमती असल्यारी आता नरसिंह आरती सुरू करूया आज आमगे लोटा सती माताजी विद्या पै माताजी नरसिंह आरती सांगू over to you. Mute us, Mataji. Unmute. Sorry. Hare Krishna. Shri Narasimha Jaya Narasimha Jaya Jaya Narasimha Dev Praladesha Jaya Padma Mukha Padma Bringham Ugram Veeram Mahavishnum Jvalantam Sarvatomukam Narasimham Bhishanam Bhadram Mrityur Namamyaham Namaste Narasimhaya Praladadayine Hiranyakashiporvakshaha Shilatankanakalaye Ito Narsimha Parato Narsimho Yato Yami Tato Narsimha Bahir Narsimho Radaye Narsimho Narasimhadi Sharanam Prapade Tava Kara Kamala Varenaka Adbhuta Shringam Dalita Hiranyakashipu Tanu Bringa Tava Kara Kamala Varenaka Adbhuta Shringam
दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशभद्रता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नरसिंहदेव भगवान की जय प्रहलाद महाराज की जय हरे कृष्ण थँक यू माताजी. आज सेशन जॉईन झालेल्या सगळ्यांक धन्यवाद. तुम्ही सगळ्यांक टाइम काढून आज सेशन आयिल्ली यांची थँक यू सो मच फॉर युअर वॅल्युएबल असोसिएशन. मेगेल निमित्त कसे चूक जाल्यारी दय करून सगळ्यांक म्हाका क्षम करता. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतिनामं पवनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंदा की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. गुरु जी की जय. नित्य गौर प्रेमानंदे. हरि बोल हरि बोल.